पयले वसा जाल्या उपरांत आमी उद्गार गायतलो आनीक म्हळें जागृत रावा, आयती रावा, कित्याक मनशा पूत खंयच्या वेळा येतलो तें तुमी नेनात. जागृत रावा आनी आयती रावा. आनी वांजेलांतूय 300 उतरां परतून म्हळें हांव वाचतां, तुमी जागृत रावा, तुमी तुमच्या खंयच्या दिसा तुमचो धणी येतलो म्हणून तुमी नेनात. जागृत रावा. हें जावन आसा सत आयच्या लितुजींत आयच्या वाचपांनी आमकां मेळचें. पयल्या वाचपांत सांव पावलो कोरिंथकारांक बरोवन तो सांगता, धणया देवाक हांव अर्गां दितां. सांव पावलोचीं उतरां म्हजीं सकन घेता हांवूय धणया देवाक अर्गां दितां. कित्याक देवान कोरिंथकारांक तशेंच तुमकांय म्हज्या भाव भयणीनो कुरपेन नेटयलां, तुमकां विंचून काडलां, तुमकां आपयलां, तुमच्या मोतीक तसो उजवाड दिला, गिन्यान दिल्या, जानवाय दिला. हो जावन आसा भावार्थ. भावार्थान बरोवन हे कुटाम तशें आमी आल्तारी मुखार सांगाता रावता आनी तोळ तोळ मीस भेटयता. बरी जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करता. सरस्परा देवाक आमी अर्गां दिता एकामेका खातीर आनी हांव प्रत्येक जावन तुमचे खातीर सरस्परा देवाक अर्गां दिता आनी हे मीस पेटयता. अशें आमी जियेतना आमची जिणींच्यो मांद्री ह्या आमी कोवळोवन येता. आमची जिणी मुग्दोवन येता. मुग्दोवन आयल्या बरीच बरोवन येवंक जाय. त्याच खातीर निमाणो तो सांव पावलो आमकां सांगता, क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुण्या वाविने भेटच्याक तोच तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळू आनी सांबाळटलो. पळया हीं उतरां वाचतना तुमच्या मोती वचून जावंक पुरो. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा केन्ना तें जायत्या रितीन हांव दुसऱ्या वाचपा विशयान उलयतना सांगता. आनी प्रत्येक जावन आमच्या मरणाच्या घडये, आमच्या झडटेच्या घडये क्रिस्त तुमकां प्रत्यक्ष जावच्या दिसा, त्या दिसा गुण्या वाविने भेटच्याक तोच तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो. सांव पावलो कोरिंथकारांक बेसावन दिवन ती सांगता. 300 उतरां हांव तुमच्या विशयान सांगता. तोच समी जेजू क्रिस्त तुमकां गुण्या वाविने शेवट पर्यंत सांबाळू. आपल्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्याच्या एकवटान भागीदार जावंक तुमकां आपयलेलो देव तुमकां सांबाळू. तर पयल्या वाचपाची निमाणी उतरां कितें म्हळ्यार क्रिस्त आमकां भेट करतलो, आमची भेट करतलो. तेन्ना आमी जागृत रावूंक जाय. आनी तें जावन आसा मागणें सांव पावलाचें, तें जावन आसा मागणें सोम्या जेजू क्रिस्ताचें, ती जावन आसा आशा आमच्या काळजाची. आतां आमी वांजेलाक या. आमी पवित्र पुस्तकाची जानवाय मात्र शिकोवंक प्रयत्न करया. पयल्या वाक्यांत आमी आयकता जेजू क्रिस्त शिशांक म्हणालो, जागृत रावा, खंयच्या दिसा तुमचो धणी येतलो तें तुमी नेनात. कित्याक उगडास दवरा, चोर आपल्याच अकल्याच वेळार येतलो म्हणून घरचो धणी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो. पूण अशें घडना आमच्या जिणेंत. आमचो धणी जेजू क्रिस्त आमची घडी मरणाची खंयच्या येता ती खंडीत. हें कांयपूण ह्या संवसारांत सत आसा जाल्यार तें जावन आसा सत. पूण खंयच्या घडये येता म्हणलें आमी नेनाव. तेन्ना आमी कितें करी जाय? जागृत रावपा जाय. पयल्या सुवातेर आमी समजून घेया सोम्याची भेट खंयची जावन आसा, कितें जावन आसा गी म्हणून. सांव पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या प्रमाणे हांव आमच्या विशयान तुमच्या विशयान सांगता,
सरस्परा देवान सैमीक देणी आमकां जायती दिल्यांत. आमी चिंतिना ही धर्ण, ही माती, हे वारें, वो उजवाड, वो सर्यो, वो संद्र, ही झाडां, ही मनजाती, ही मासळी, ही सुकणी, ही सगळी देणी, सैमीक देणी आमच्या माथ्यार घालून आमकां पुरल्यांत. आमी केन्नाय पुणी देवा अर्गां दिलां काय? कितें ताणें उणें केलां? ही सैमीक देणी, सैमावरती देणी आमी अणभवती जावन जल्म म्हूण मोरये तें आसलें. आमकां ताणें विंचून काडलो आवयच्या कुसवांत आसतना. आमकां ताणें कॉन्सेक्रार केलो बाप्तिस्मांत. आमकां ताणें आपणाच्या जानवायेन पवित्र म्हणजे जानवायेन भरलो. आमकां ताणें साक्रामेंत दिलें, मीस, कुरपा, पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आमकां दिलें. सैम वर्त्या देण्यांनी आमकां भरलें. बागी जावन आसा आमी, देवाक अर्गां दिवंक जाय. हें समजून त्याच प्रमाणे जियोंक जर तर आमी प्रयत्न करूं, निजाक आमी बागी जावन आसा. भाव भयणीनो, तुमच्या घरांत भुरगीं आसात वय. जर तर तुमचो चेडको या चेडूं इस्कॉला वेता, कॉलेजी वेता, पूण शिकना, परिक्षा आवयन कितले फावटी ताका सांगल्यार आळपुता परिक्षा आयली म्हूण शिकना, दुसऱ्या सगळ्या संगतींनी मग्न जाता, पूण शिकोवंक मात्र फाटीं सरता. कशें भोगता तुमकां? तुमच्या भुरग्यांक बरें करून शिकोवन पास जायचें म्हूण तुमकां आशा आसा, आनी परिक्षा येता म्हूण तुमी जाणात, आनी भुरगोय जाणा, चेडूय जाणा, पूण ताचें गमान करिना. तें भुरगें, तें चेडूं, ह्या चेडको आमी जावन आसा. जेजू क्रिस्त आमचो भाव, मलगडो भाव, आमकां इशारो दिता, भावा भयणी, येतली ही घडी, तुजी परिक्षा करतली, जागृत राव. सबार पोटी कितें जाता जाणात? भुरगीं शिकनात, गमान करिनात, परिक्षा गेल्ल्या वेळार कामतात, भियेतात, घामातात, टॉयलेटात धांवतात वय, आनी मागीर बरयतात 2 पेजी, 10 पेजी, 20 पेजी बरयतात. आन्सर स्क्रिप्ट काडून आमी वाचलें तर जाल्यार विचारलें सवाल एक बरी दिल्ली जाप दुसरीच. ताका कशें पास करचें म्हणलें सवाल. ताका फेल करूंक लेक्चराक खुशी आसा की ना, पास करचें नीत की न्ही, कितें करचें? वय तासो पोंड ताणें सुकोंडला म्हणटा कितें आसा तें प्रमाणे नीत आमी करता. तें कितें भुरग्यां थंय घडटा की तें आमचे थंय घडटा. आमी जायत्या संगतींनी मग्न जावन आसा, जायत्या संगतींनी मग्न जावन आसा. 90% तें गरजच ना. आमची मोतीन, आमच्या कट्ट्यान कितली चिंताप आसा म्हणटा पळया. हें सगळें गरज आसा गे म्हणलें एक सवाल. आमच्या तोंडा भितर, आमच्या जिबेक, आमच्या वोंटांनी उलोवंक जायनातलें तितलें आमी थोड्या फावटी उलयता वय गे न्ही. कांय मनी कम्युनिकेट करता गे आमी. ही हू टॉक्स टू मच टॉक्स लिटल म्हणटा जाणारी की निमीस प्रभात, निखील प्रभात वय. आनीक आमी आमच्या कुडीक, आमच्या मोतीक, आमच्या विशयान तांकां नातलें तितलें आमी करूंक प्रयत्न करता आनी निराश जाता. असल्या संदर्भार आमी धांवून 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 वाट चुकानासतना, एक मेट चुकानासतना आमी पोंडाक धांवता न्ही गे. तुमी तशें हांव तर शाणेपणान आमी जिवोवचें सामान न्ही गे. एक चोर केदाळे येतालो, या सोमी आमकां केदाळे भेटतालो मरणाच्या वेळार. सोमी आमकां केदाळे भेटतालो निमाणे झट्टेच्या वेळार. सोमी आमकां केदाळे भेटतालो आमकां कुरपा दिवन हे म्हज्या भावा म्हूण आपयतना. म्हळ्यार म्हाका एक सूख करूंक ओडणी येता,
ती एक सुम्यांची भेट जावन आसा. कर नाका म्हूण पवित्र आत्मा प्रेरण दिता. हांव एक गरजेवंता पळयता, पवित्र आत्मा म्हाका प्रेरण दिता, तुज्या तांकी प्रमाणे ताका सहाय कर, एक बरें उतारपणी उलय म्हणून. ते सुम्याची भेट जावन आसा, हांव तें निग्लेक्ट करता, म्हज्या वाटेन हांव वेता. हाका एक्चुअल ग्रेस म्हणटा जाणारी. ही कृपा जावन आसा, सुम्याची भेट जावन आसा. जर तर चिल्ला संगतींनी, गरजे पडनातल्या संगतींनी दीस रात आमी मग्न जावन आसा, ही आमकां दिसता गी, ही आमच्या मोती कसता गी, ताका जाप आमी दिता गी, दिवंक साध्य आसा गी. दीस रात भुरगो जर तर मॅचांत तांतू आंतू खेळोन धांवोन आसा, ताका क्लासीन कितें शिकयलां म्हणलें ताका कळटा गी, गरज आसा म्हूण कळटा गी. तीच स्थिती आमची जायना गी. तशें म्हळ्यार आमची जिणी शाणेपणान आमी मांडून हाडूंक जाय. कित्याक आमी चिंतनांतल्या घडये सोर येतालो, काण्णां घालतालो, घर पडटालो, या सोरेस पद देव आमची भेट करतालो. जर तर आयचें वातावरण आमी पळोवंक कितें घडटा संवसारार, इतलीं जाणां, इतले हजार लोक हर एका दिसा मरता मू. आपूण मरता म्हूण तांकां कळटा की, थोड्यांक मात्र कळटा मरणाची घडी येताना, थोड्यांक मात्र कळटा म्हजे मरणाची घडी आयली म्हणून. 60,000 जाणांक कळना. कित्याक आमच्या काळजांत आसा उर्बा जियोंक, पूण येता ती मरणाची घडी आमकां कळना. तर सोम्यांची उतरां सत न्हय गी. तर भाव भयणीनो, आमच्या जायते संगतीची गरज आसा, पूण आमी शाणे रावूंक जाय, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवंक जाय, आनी आमची जिणी नितीन सतान मांडून हाडूंक जाय. दुसऱ्या भागांत आमी आयकता, बागेचो साकोर धणी येताना आपणाचें काम निती प्रकार करनासो. धणी ताका शाबासकी पाठयता आनी ताका आनीक चड उंच उबारता. तशी जावन आसूंक जाय आमची स्थिती. तर भाव भयणीनो, बाळका जेजूक मान करूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या हांव. हें प्रेरण तो आमकां दिता. त्या प्रेरणा प्रमाणे शांतीन आनी समाधानान शाणेपणान जियोंक तोच आमकां कृपा दिवं म्हूण मागया. आमेन.